नमस्कार. वाडी तळावली ग्रामपंचायत वार्ड नंबर 3तल्यान हांव चवथे खेप निवडून आयला आणि आमचे टोटल वाडी पंचायतीन 7 मेंबर आसा. सो 3 वार्ड आमचे लेडीज रिजर्व आशिल्ले आणि आमची माजी सरपंच भारती नायक आशिल्ली ती 2 मतांनी डिफीट जाली आणि आता फाटल्या फावटी आमचे आनी एकदाचो रामचंद्र नायक तो निवडून आयिल्लो आसा आणि बाकीचे सगळे न्यू फेसीस आसा. सो पळय आतां कितले कशें कितें आसा तें आमकां सहकार्य आमचो माननीय श्री सुदीन ढवळीकर सर गोंय राज्याचो पावर मिनिस्टर हेजो सपोर्ट म्हाका लाभलो आणि त्या भायर आमच्या भुरग्यांनी आणि जे आमचे कार्यकर्ते सगळे महिला म्हण तेंच्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट दिलो. कित्याक त्यांच्या सपोर्टाचेरूच हांव निवडून येयलो. ते सदोदीत म्हाजे बरोबर आसताले आणि 4 वेळा निवडून दिवपाक हो सगळो श्रेय हांव सुदीन ढवळीकर सर आणि माझे जे वाडीचे भुरगे कार्यकर्ते सगळे आसा तांकां दिता. सो हे पॅनल आमी म्हणटा सुदीन ढवळीकर MGPचे अशें म्हणपाक शकता. एक्झॅक्टली आतां कोणाचे हे अजून कांय डिक्लेअर जावना अजून, पूण आमी चड करून सुदीन ढवळीकराचेच पॅनल फॉर्म जातले अशें म्हाका तरी दिसता. पूण म्हाका एक सांगपाचें आसा की सरपंच आनी पंचूच जाय असो डेव्हलपमेंट करपाक म्हाका तरी दिसना. कित्याक हांव फस्टूच टायम इलेक्ट जावन येयलो तेन्ना हांव एज अ पंच आशिल्लो आणि त्या टायमार हांवें भरपूर कामां केलीं आणि तेजें श्रेय म्हाका अजून पर्यंत मेळटा. आनी सगळीं 4 वेळा येवपाक जे फर्स्ट टायम आयलें तेन्ना हांवें काम केल्लें सुदीन ढवळीकराचे सहकार्यान आणि आमकां सुदीन ढवळीकर सराचो सहकार्य वेळोवेळी मेळटा. हांव चडांत चड ढवळीकर सराक आनी तेच्या कुटुंबाक बरें आयुश्य दिवचें अशें देवा लागीं मागता आणि अशेंच तुमचो सहकार सुदीन सराचो मेळचो जे करून जो विकास करपाक आमकां बरो हात लागतलो. कित्याक वाडी तळावली पंचायती विकर पंचायतीन येता आणि पंचायती कडेन जसो ग्रँट जाय डेव्हलपमेंट करपाक तो ग्रँट्स मेळना. त्या खातीर खंय तरी सुदीन सराचो हात हो आमकां जायोच वाडी तळावली पंचायतीचो विकास करपाक म्हाका तरी दिसता. कित्याक सुदीन सरान जर सपोर्ट करिना जाल्यार विकास खंय तरी जावचोच ना म्हाका तरी दिसता. तेन्ना हांव परत एकदां सुदीन ढवळीकर सर आनी म्हाजे जे कार्यकर्ते जेंच्यांनी म्हाजे खातीर भरपूर एफर्ट घेतलो हांव तांकां काळजा सावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी प्रुडंट मिडिया विवेक म्हाजो मित्र हेणी ही म्हाजी बायट घेतली ताका बद्दल हांव तेचे टिमीक सगळ्यांक धन्यवाद करता. थँक्यू व्हेरी मच.